Father, मेल्ल्यांक दिसा दितात. सरल्या दिसा दीस दितात, 7व्या दिसा दीस दितात, ताजे उपरांत म्हयन्याचे, ताजे उपरांत वर्साचे दीस दितात. मागीर अशें उडास आयले प्रमाणे दितात. आतां हे 20 दिवसाचो उद्देश कितें म्हळ्यार ताची भातकां धुवन वेचे खातीर ही मिसां दिवची की आनी अशें मेल्ल्या खातीर मिसां दिल्ले वरवीं ताची भातकां धुवन वेतात ही म्हणजे सवाल. बरें, मिसाचें बलिदान एक श्रेश्ठ मागणी. आमी जिवंत आसतना आमकां संभ्रम करूंक आसा त्या वेळा आमी मिसाचें बलिदान पेटयता आयताराचें एकवटून जावन या आमी पिडेंत आसल्या वेळार पिडेस्तान पर्यंत घरा येवन एक मिसाचें बलिदान पेटोवची एक सवलत हांवें पवित्र सभेन दिल्या. कित्याक म्हळ्यार हो एक सक्रामेंत पिडेस्ताक येवंक जायना ही गरजेन जाणा ह्या सगळें येवन घेता ह्या कुंभार पर्यंत हाडन तांचो जेजूचो मोग पिडेस्त थंय दाखयल्लो तो दाखोवंक साधन करता. आतां विचारले सवाल मेल्ल्या पासून आनी जिवन आसल्या पासून मिसाचें बलिदान पेटोवची रीत पवित्र सभेन आदी जावन आसली. आतां माटतिरांच्या मोडणाच्या दिसा तांचें फेस्त करचें आमी. वय तांचो उडास कर. वय देखून तांच्या मोडा मुखांतर तांकां जैत लाभलां म्हणलो तो उडास करूंक आनी देवा करगा घेवंक आमचो मोग आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांत थंय. आतां बरगांवांत गेल्ल्या वरवीं तो उणो जायना. ह्या देवादी जाल्ल्या वरवीं तो वचकच जायना. आमचो भांग भावडताचो उडास सदांच बरें वता. देखून आमी आमचो सांदो कुटुंबाचो देवादी जाल्ल्या वेळार ताच्या मनाक श्रेश्ठ मागणें करचें जावन आसा मिसाचें बलिदान. ताचो उडास कर देवा हांवें हो आमचो सांदो तुज्या नाजांत आतां पैसर गेला ताची काकूट कर. ताचो आमकां मोग आसलो आनी हो मोग आमकां दाखोवंक ह्या मागण्या मुखांतर आमी दाखयता. देखून हे चिंतप पुराक जावन मेळ्ळ्या पासून मिसाचें बलिदान पेटोवची रिवाज आसली. वय मध्यम शतमानांनी हे चिंतप तितकें दुसरें जालें. कित्याक सांगल्यार आमच्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं तांकां सर्ग लाभता. जर तर ते येदोळो सर्गाक पावोंक नात ह्या प्रक्रियांत नितळ जावच्या प्रक्रियांत आमी कुलगत म्हणटा तांची पातकां आनी ह्या आसात तर तांकां पातकां रोडोवंक अवकाश मेळोना तर ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या पुण्या वरवीं आमच्या मागण्या वरवीं तांकां सर्ग मेळोवन दी म्हणून आमी मागचें. अर्थ बरोच पूण थोड्या फावटी तो अर्थ तिके वांगडो जावंक साद आसा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं मात्र ह्या आमच्या मिसा वरवीं मात्र ताका सर्गीचें राज मेळटा म्हणलें चिंतप आयलें आनी मिसाचें बलिदानां पेटयलीं. देखून मिसाचें बलिदानां पयलें तिसऱ्या दिसा हप्त्याच्या 7व्या दिसा हप्त्याची मीस आतां म्हणटा 7व्या दिसा आनी म्हयन्याच्या उडासाक करची म्हणून आसली. आतां ही वातिकान दुसऱ्या विश्वासभे उपरांत मिसर पळयल्यार मिसा ग्रंथ पळयल्यार तिसऱ्या दिसाक 7व्या दिसाक म्हयन्याक म्हणून मिसा नात. वार्षिक वर्साक म्हणून मात्र आसा. ही एक आमची आदी जावन आयिल्ली रिवाज आमी मुंदर व्हरची. आनी आजकाल हप्त्याचे मीस 2 दिसांनी करतात. देखून एक एक जाग्यार एक एक रीत आसा. थोड्या दिसांनी थोड्या जाग्यार 40 दिसांनी मीस पेटोवची रिवाज आसा. देखून एक व्यक्ती देवान जाल्या उपरांत आमी टायम या वेळ करूंक जायना. तिसऱ्या दिसाक 7व्या दिसाक आनी म्हयन्याक कारण रोम संस्कृतीची चिंतप आसलें. तिसऱ्या दिसा ती कूड कुसोवंक सुरू जाता. 7व्या दिसा काळीज कुसोन येता आनी एका म्हयन्यान 30 दिसांनी सगळी कूड कुसोन येता. ह्या कारणा पासून आदी क्रिस्तांवपण रोमांत येवच्या फुडें तिसऱ्या दिसा 7व्या दिसा आनी 30व्या दिसा रोमांत मेल्ल्यांच्या उडासाक जेवणां करतालीं. ताज्या उपरांत क्रिस्तांवपण आयल्या उपरांत आमकां सर्गीचें जेवण उरल्या जेवणा उपरांत चड व्हरतें. देखून तिसऱ्या दिसा 7व्या दिसा आनी 30व्या दिसा म्हयन्याच्या दिसा मिसा करची रिवाज स्टार्ट जाली बदल ती सगळ्या संवसारांत गेली. देखून आज हें चिंतप आमकां पवित्र सभेंत अधिकृत तरान मिसालांत ना.
आता मिसाला तुम्हाला पळयत जाल्यार मरण पावल्या दिसा मिसाचेर रीत करची आतां आसा आनी वार्षिक मिसाचें बलिदान आसा देखून आमच्या देवादीन जाल्ल्या बावडत्या पासत आमी केदाळाय मिसाचें बलिदान भेटोवे कित्याक म्हळ्यार आमच्या परगांवांत आसल्या मनशाक लागीं उलोवंक वचू दीस तो दीस म्हणून ना तरी कोणा फेस्ता वेळार आमी आतां आजकाल फोन करून ताका शुभाशय पटोवन आमी उलयता ह्या तांकां प्रसाद आयल्या दिसा आनी आमकां प्रसाद आयल्या दिसा आयतारा जावं दी शुक्रारा जावं दी आमी आमचो संबंद उरता करता तशें केदाळ म्हळ्यार आमकां गरज आसा त्या दाडा आमी मिसाचें बलिदानां भेटोवया वा आमच्या कुटुंबांत एक बरें फाल्यां जाता एक कार्यक्रम जाता सप्नम जाता त्या दाडा आमी आमकां दिसल्यार सोमात उडास करचो न्हय देवाचें जाल्यार आमच्या कुटुंबाचें तेय आमच्या कुटुंबाचें सादें ते आमकां दिसना जाय ते आमच्या फुडें तांच्या विशवाक सगळी जरा केल्या तांचो आमी उडास कर मिसाचें बलिदान भेटोवचें खूब अर्था बरीत आसा देखून आमी सट्ट जावन थोड्या फावटी आमी वेल्याचें आमकां दिसा दिना जाल्यार आमकां कांय बद्र म्हणल्यार चिंतप पडचें बरें चिंतप न्ही स्वस्थ चिंतप न्ही आनी आतां नोव्हेंबर 2 तारखेर बावडत्या पासत आमी मिसाचें बलिदान भेटोवचें भोव अपुरबायचें आनी आमचो जायतो लोक येता आनी हांव चिंतिना आज कोणी तांच्या बियान म्हूण येता तांच्या मोगान येता देखून आमी वर्षीक एक तांकां मिसाचें बलिदान भेटोवन ताच्या पासत मागचें आमी एकामेका पासत मागचें भोव अपुरबायची हे रिवाज एक संप्रदाय देखून हे एक रिवाज आमच्या कातोलीक पविसभेंत आसा कोडल्या पविसभेंत ना तशें आसता आसतना ही रिवाज दर्शुच्यात कांय आक्षेप ना पूण ताचो अर्थ आमचो बावडताचो बाद आनी आमचो मोग व्यक्त करूंक म्हणून आमी सण समजल्यार आनी एक मागणें आमकां सगळ्यांक परत लागीं हाडटा आमी देवाची भुरगीं आमी जिवंत आसा तर आमी जिवंत ना तर आमी सगळ्यांचें म्हणून सांबाळान सांगल्या उतर समजाक आदार जाता तर हांव चिंता हो एक भोव अपुरबायचो संप्रदाय मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांकी स्वागत मागता समट आणि सावाला या सरल्या खातीर मिसा दिता आसतना आमकां काले पळोवंक मेळटा म्हळ्यार आयताराचे मेल्ल्या खातीर मिसा कान घेना आमी या भेटयना म्हणून आमकां आमच्या एका ऑल दो इन्स्ट्रक्शन्स आसात
तो आमकां पळोवंक मेळटा. आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाचो दीस आयता, तो एक भरवशाचो दीस. देखून सरिल्ल्या मनशांक जिवंतपणू आमकां भोव गरजेचें. म्हळ्यार सरिल्ल्या मनशांक, आतां जिवंत आशिल्ल्यांच्या चड सरिल्ल्या मनशांक. देखून त्या आयताराच्या दिसा तांकां मिसाचें बलिदान भेटल्यार चड अर्थ बरी जायना. हांगासर तितकी स्पश्टता आमी करया. आतां आयताराच्या दिसा देवादीन जाल्ल्यांच्या त्या सावन पासून आमी मिसां भेटयता, पूण आयताराच्या दिसा मेल्ल्या पासून मीस भेटोवचें म्हण सांगल्यार मेल्ल्याचे मागणी वाचपां आमी करना. ताजे त्या आज आयताराचो दीस आसा, सोंताचो, आनी ह्या दिसा ते मीस आमी भेटोवंक आसा. पूण मिसाचे ते साव आमी जिवाल्ल्या पासून ह्या मेल्ल्या पासून ते आमी भेटोवंक. देखून आमी हें मिसाचें बलिदान ह्या दिसा पासून आमी भेटयता. आयताराचें जावं दी, खंयच्या फेस्ता मिसाचें जावं दी, मेल्ल्या पासून त्या सावा भेटयत. पूण मेल्ल्या पासून मिसाचें बलिदान म्हळ्यार मागणी, जांबळी, मुस्ताकी घालून मागणी, महास्तुती ह्या वाचपाक मेल्ल्या पासून त्या थोडे दीस मेल्ल्याची मिसां करूंक आडवरल्यात. तशें देखून आतां तेका फिरगयचेंत आयतारा ह्या हेर दिसांनी आमकां सडावत मिसां मेळची 90% मेल्ल्या पासून. होय, अर्घा मिसां आमकां मेळची भोव थोडी. देखून हें अनिवार्य. आमी मिसाची बलिदानां ते सावा मेल्ल्या पासून केदाळ भेटवलेत. पूण मेल्ल्या पासून मीस थोड्या दिसांनी हें देवस्तुतीच्या नियमा प्रमाणे आतां क्रिस्मसा दिसा, पास्का फेस्ता दिसा आनी व्हडलें फेस्त आसल्या वेळार आमी मेल्ल्यांची मिसां वाचपाक आनी मागणी करना, पूण त्या सावा केदाळ करया. देखून हो व्यत्यास आमी समजूंक जाय. आनी आमी थोड्या फावटी चिंतचें आमकां मेल्ल्यांची मिसां म्हळ्यार कितें म्हणलें आमकां स्पश्ट समजना. थोड्यांक मीस जाल्या उपरांत एक कापी फळां हारगी तें मुख्य जावंक फावता. देखून मेल्ल्या पासून मेल्ल्यांचें मीस म्हूण सांगल्यार मागणी आनी वाचपाक त्या मिसाक चरी जावन करची. देखून त्या सावा खंयच्याय मिसाक केदाळे मेळटा. आतां मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या जागे काय करता म्हळ्यार उंडोय काडून येता, क्रिस्ताची कूड, आनी ताका रोस क्रिस्ताचे रगत ती सेवता. पूण लोकांक दिता आसतना मात्र क्रिस्ताची कूड म्हूण सांगून मात्र दिता. तातूंत संपूर्णता आसा की कुडींत रगत आसात. एक मनीस जर तर जिवंत आसा ताच्या कुडींत रगतच आसा. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आनी थोड्या पवित्र सभेंत आजून पर्यंत उंडो आनी वायन विंगड दिवची गजाली आसा. पूण आमच्या पवित्र सभेंत आतां प्रॅक्टिकल रिजन ह्या कारणा पासून मात्र आमी उंडो आनी वायन सांगात दिना. आतां आमच्या कार्यक्रमांनी, थोड्या फेस्तांनी, थोड्या संभ्रमांनी आमी उंडो आनी वायन दिता. उदाहरणाक चिंतया देवगनाची वोट आसा, त्या दिसा सकट देवगनाक उंडो आनी वायन दिता. पळय ह्या एका सिस्टरांचें फायनल प्रोबेशन आसा, फर्स्ट प्रोबेशन आसा, त्या दिसा तांकां सगळ्यांकी उंडो आनी वायन दिता. पयलो गुंगार दिता आसतना उंडो आनी वायन दिता. क्रिस्माच्या संदर्भार उंडो आनी वायन दिता. लग्नाच्या संदर्भार, जुबलेवाच्या संदर्भार आमी उंडो आनी वायन दिता. पूण हर एका दीस तें करूंक कस जातलें आनी तितले जण गुंगार वांटून उंडो आनी वायन हेळिल्ले मनीस आमकां मेळोंक कस जातलें. देखून ह्या कारणा पासून सगळ्याचो प्रतिनिधी जावन ह्या जाग मात्र वायन सेवता इल्लोसो आनी उरिल्ल्यांक उंडो मान दिता. आनी ह्या उंड्यांत जेजू उंड्या रुपार आनी वायना रुपार, कुडीक आनी रक्ता रुपार हजर आसा म्हूण त्रिदांतीन सभेन स्पश्ट केल्लें 16व्या शतमानांत अजून आमी पाळटा. पूण दुसऱ्या वतीकान सभेन आनीक चड विशाल मन दाखयना. एक विशय हांगासर हांवें सांगलें कॉप्टीक रीत म्हणून आसा, कातोलिकच. ह्या दिसाच्या बलिदाना वेळी गडुल्यो संती आमी समजल्यार तांचे मीस कितले लांब जावं कारण म्हळ्यार आमकां समजता. आमी मिसाच्या बलिदान सुवार्ता वाचल्या उपरांत ह्या जाग मात्र मोग येता. पवित्र पुस्तक आसा, लोक घेना, सगळ्या जनांवर तो मात्र घेता.
पूण कॉप्टीक रितींत सुवार्ता वाचून जाल्यार ह्या मुखार येवन रावता आनी आयल्या सकळ लोकांक त्या सुवार्थ्याचो गाणो आसा हो. तांची त्या कितलो वेळ थंय जालो ना ताच्या उपरांत उंडो सगळ्यांक उंडो दिता ताच्या उपरांत सगळ्यांक वायन दिता कित्याक म्हळ्यार कॉप्टीक रीत तिके पुरातन रीत इजिप्ताची आनी तातूंत ह्या जग सोडून हेरांनी कुंभार वांटूंक ना तशें म्हणटा आसतना हे 3 पुरुशांक जाता आसतना आयताराच्या दीस 4 वरां जाता देखून आमी एका रितीन सुद्दाच पावूंक जाय ह्या जगत आमच्या सगळ्यांच्या नांवार कुंभार सेवता आनी आमकां ह्या उंड्यांत वायनी जी कूड रगती आसा आमी आनी एक सवाल आसा सर आमी मतींत दवरूंक जाय आमी उंडो मात्र संग्रामाच्या पेटेंत दवरता वायन कित्याक दवरना म्हणून कोणें सवाल केल्लें आसा जालें आनी वायन कित्याक दवरूंक जायना म्हणून सांगल्यार तो वायन दवरल्यार आंबट जाता पाड जाता ताच्या उपरांत पिवंक जावचो ना कित्याक म्हळ्यार वायन आमच्या हे संक्रिस्तीन बतलें दत्त आमी दवरता आसतना 1 म्हयनो जाल्या उपरांत आमी इल्लो काडचो मागीर म्हयन्याच्या अखेरेक तो आंबट जावन सिरको जाता देखून ह्या कारणा पासून तो जोगासणेन सांबाळूंक कश्ट जाता म्हणल्या पासूनच आमी संक्रांतीच्या पेटेंत उंडो मात्र दवरतात आनी ह्या उंड्यांत जेजूची कूड आनी रगत हजर आसा म्हणून आमी हात येता आनी हें खरें थोडे इगर्जांनी गेल्ले वेळार आमी काय म्हणटा म्हळ्यार लोक भरून नासता इगर्जींत पूण कुंभाराक वेळ येता आसतना थोडो लोक मात्र येता कुंभाराक म्हळ्यार तांच्या मदीं काय आसा म्हळ्यार अंतस्करण नितळ आसता मात्र आमी कुंभार काण घेवन येता म्हणल्यार एक चिंतप आसा पूण आमच्या इगर्जांनी सगळे कुंभार काण घेतात देखून एखादो एकलो मनीस पण एकलो व्यक्ती फातकांत आसा म्हणून बघता जाल्यार मिसाच्या वेळार ताणें कुंभार काण घेवन कशें येता की जर तर एक व्यक्ती महापतकांत आसा ताणें कुंभार संवसोर न्हय ह्या विशीं पवित्र सभेची शिकवण स्पश्ट आसा देखून ताणें कुंभार काण घेवचो न्हय हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळी कुंभार काणे घेवचे म्हणून पवित्र सभा सांगना तर दुसऱ्या वातिकाना विश्वासभे पर्यंत आनी आजुनी आदी लातेरान विश्वासभेर केल्लो तो कायदो आमकां बांदता वर्साक 1 फावटी विशेष पास्काच्या काळार आमी कुंभार काण गेल्यार आमचो वार्षिक कायदो पाळटा आमी देखून हर एका दिसा हर एका इतरा कुंभार काणायचे म्हणून आमकां पवित्र सभा सांगना तरी दुसरी वातिकान विश्वासभा आमकां स्पश्ट सांगता ताच्या संविधानांत मिसाक संपूर्ण रितीन वांटो घेवचो म्हळ्यार आमी जेजूची कूड आनी रगत सेवची देखून कोण त्या कुरप्यांत आसा ह्या कुंभार काणोच्या परिगतींत आसा आत्मीक रितीन ताणें कुंभार काणेक शिफारस करता रेकमेंड करता देखून आमच्या कातोलीक पवित्र सभेची दोतोनी आमकां स्पश्ट सांगता आजकाल हर एकल्यानी मिसाच्या बलिदाना वेळी जर तर तो फावतो म्हणून ताका भोगता ताची आत्मीक परिस्थिती पत्करायीत महापत्करायीत तो आसा ताणें कुंभार काण घेवयेत कुंभार सेवयेत देखून जर तर कोणायकी भोगता आज आमी कुंभार काणूची गरज ना ताका स्वातंत्र्य आसा देखून आमी कोणाय फोर्स करून कारणूच ना वर्साक 1 फावटी तो कुंभार सेवता ताणें तसो वार्षिक कायदो केल्ल्या पूण मिसाच्या बलिदानांत दुसरी वातिकान आमकां विश्वासाचो स्पश्ट सांगता संपूर्ण रितीन वांटो घेवचो म्हळ्यार देवाचें उतर आयकुचें आनी कुंभारांत आमी वांटेली जावचो ह्या जगांत कुंभार सेवतात आमी सेवचो देखून कुंभार काण घेवन येतल्यार दुसरीं कारण आसना पातक ह्या ती परिगत मात न्ही जर तर तो मनीस मिसाच्या अर्द्यार आयला देखून पवित्र सभेचो कायदो ह्या जगांक आनी तशेंच लायिकांक सगळ्यांक बावडट्यांक बांदता हो मिसाच्या सुरवेर जावन अख्ख्या मिसाच्या बलिदानांत ताणें वांटेली जावची देखून कोण अर्द्या मिसार येता या वाचपा जाल्या उपरांत येता ताणें कुंभार काण घेवचो न्ही आनी एकल्या भोगता बरो हांवें कुंभार काण ना जाल्यार तो कितें चिंता तो हो विशय आमी मतींत घेवचोच न्ही कित्याक म्हणून आमी कोणाच्या देखीक या कोणाच्या ओबळीके कुंभार काडचो न्ही म्हाका जेजू थंय एकवट जाय आनी म्हाका आनी जेजूक मोगाचो भाग आसा देखून हांवें भक्तीपणान कुंभार सेवचो देखून कोणाच्या देखीक या सकळ कुंभार सेवतात म्हणल्या पासून हांवें सेवचो न्हय देखून जर तर एका व्यक्तीक कुंभार सेवण आसा आनी ताची आत्मीक परिगत पत्करायीत नितळ आसा त्या दाडा ताणें कुंभार सेवयत
आम्ही खाना पडतो म्हणून सांगणार सबार गावांनी सबार रितीने मिसा भेटतात आमच्यात भारतात ती आम्ही पळयतो आम्ही लातीन क्रिस्तांव एका रितीन भेटयता तर सिरियन क्रिस्तांव आनी एकाच रितीन आल्तारीक फुडकर भेटयतात ताज्या मागीर मालांकारा म्हणून आसा आनी एक रीत आसा अशें सबार रिती आसा आतां जेजू क्रिस्तान निमाणें जेवण भेटयलें एक बलिदान भेटयलें एकच रितीन सगळ्यांनी आसा जालें एक कित्या खातीर विंगड विंगड रिती आमच्यात बी आसलें पयलें वातिकान विश्व दुसरे महासभाच्या पयलें आल्तारीक फुडकर मीस भेटून जाल्लें सो आतां बदलावण आयल्या पूण असले सबार रिती कित्याक म्हणून कशें आयले पवित्र सभेंत सबार रिती भासो संस्कृती आसात आतां जेजून निमाणें जेवण दुर्दैव परिस्थितींत केल्लें पूण ताजे उपरांत तें ग्रेकाक आनी ग्रेक संस्कृती गेलें थंय रोमा शाराक गेलें आनी ताच्या फुडें ह्या एशिया मायनरीच्या जायत्या जाग्यांनी गेलें हर एकल्यांनी तांकां समजल्ल्या प्रमाणे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तांच्या पवित्र सभेन तांच्या प्रदेशांत आरंभ केलो तशें आसता पवित्र सभेंत कातोलीक पवित्र सभेंत उदेंतीन रिती एक सुमार 21 आसात आनी वेस्टर्न चर्च या आसता आमच्या पवित्र सभेंत 3 रिती आसात तशें आमच्या भारतांत 3 रिती आसात तुमी आतां उल्लेख केलो लातीन रीत रोमी रीत ही एक आमची या मलबार रीत सिरो मलबार ती सिरियन संस्कृतींतल्यान आयिल्ली मागीर तांणी बदलून तांकां कशी जाय तशी तेणी बदलिल्या मुळावे थोडे संगती मानून घेतल्यात मालांकारा रीत ही सिरियतांत आयिल्ली देखून आमच्यात पवित्र सभेन आसात पूण आमी एक भावार्थेक आमचो योकरिस्तेक पूण जी ह्या संभ्रमची रीत विंगड आसा पण आमच्यात गांवांत भारतांत वेगवेगळ्यो भासो आसात पूण आमी एकामेका सांगचे विशयी एकच संस्कृती विंगड आसा जेवणाची रीत तयार करची रीत विंगड आसा देखून पवित्र सभेंत थरावळ रिती आसच्यांत कांय आमी तितले कठीण जावन वचो एकच रीत जावन भास उलयचे एकच रीत एकच संस्कृती एकच रितीचें नेसण आमच्या भारतांत आमी इतले राज्याचे आसा विविध भासो संस्कृती आमी भारतीय म्हणटा ह्या दुसऱ्या गांवांनी ते तशेंच आसा देखून एक संस्कृती एक रीत पवित्र सभेक जायना कित्याक म्हळ्यार आज सगळ्या पवित्र संवसारांत पवित्र सभा आसा देखून आफ्रिकांत आसा ऑस्ट्रेलियांत आसा युरोपांत आसा लॅटीन अमेरिकांत आसा आनी न्यूझिलंडांत आसा तशें म्हणटा आसतना तांची भास तांची संस्कृतीकय अवकाश आसा पूण आमचो भावार्थ एकच जेजून भेटयल्लो योकरिस्त एक पूण ती विधानां भेटोवची विंगड विंगड आसात आनी आमच्याय रोमी ह्या लातीन रितींत जे कितें आमी पयलें करतले आनी आज दुसऱ्या वातिकान विश्वासभेंत करता थोडी बदलावण आसा आतां जर तर दुसऱ्या वातिकान विश्वासभेंत लोकांक फूड करनाता मिसाची बलिदान भेटोवची रीत आयल्या तर आमी एक जमत आमी एक कुटुंब म्हणलें चिंतप रुपीत करूंक आसा जर तर सिरियन आनी मलकाराची रीत आल्तारीक करता पूण तशें ना आमी सगळ्यांनी ह्या सगळ्या बरोबर देवा खबर हें चिंतप तांच्या मदींच आसा देखून तातूंत ताच्या फाटल्यान एक चिंतप आसा ताच्या फाटल्यान देवशास्त्री आसा देखून ते वेळा काळाक सरी जावन आमी बदलूं घेत आतां दुसऱ्या वातिकान विश्वास आमीच हे जवळ 3 फावटी मिसा ग्रंथ बदलिल्लो 70 इसवेंत 52 इसवेंत आनी 2000 इसवेंत हांव चिंता आनी थोड्या वर्सांनी परत बदलतो आनी हर एक बदलावण आमकां थोडे नवें चिंतप नवें सांबाळटा आतां आमी व्हेकल आसा आतां बदलतात आतां ह्या दिसांनी आमची मोबायल फोनां न्यू वर्शन्स न्यू सेट्स येतात देखून थोडी बदलावण आमच्या पवित्र सभेंत काळाक सरी जावन आसची गरज आनी ती सकाळी पूण भावार्थ एकच आनी आमी कितें सत मागता तें एकच द वे ऑफ एक्सप्रेशन आमी बदलिना तितलेंच देखून आतां मेतेकोस्ता दिसा बेगरून ताज्या भाशेन उलयल्लें सगळ्यांक तांच्या भाशेन समजलें कित्याक म्हळ्यार भावार्थ एकच पूण विधानां रिती संस्कृती देखून आमी संस्कृती विंगड विंगड आसल्यार कांय तातूंत
आमी घुसपडचे न्ही. एकच रीत म्हणल्या तक्षण एकच भास संस्कृती म्हणल्या तक्षण एकवटाक पुराक म्हण आमी चिंतचें. पूण तें तशें असल्या गांवांनी तशें ना. एकच संस्कृती एकच भास उलोवच्या गांवांनी एकवट ना. देखून कितें आमी शिकचे येवकरिस्ता वरवीं कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां स्पश्ट आसा. आमी सगळ्यांनी आमचे ते आशिल्ले पंगड मनोभाव स्वार्थ ते पुरो येवकरिस्ता ते एक करी जेजू थंय आमी तें सपोर्ट काडचे हें गरजेचें. आमकां थोडे फुडें कांय पळोवंक मेळटा म्हळ्यार रेस्पेराच्या वेळार थोड्या रेस्पेराच्या वेळार आमकां एक 12 जाण पाद्रांव जाय अशें म्हणून. मागीर थोडे फावटी एक 20 म्हणी 25 पाद्रांव जाय अशें म्हणून पाद्रांवांक लेखरचें आसता आनी आपोवचें आसता. थोडे फावटी मोरणाच्या वेळार अशेंच आसा म्हळ्यार सादारण एक इतले पाद्रांव आसाचे म्हणून. तशें म्हणटा आसतना द नंबर ऑफ ट्रीज म्हळ्यार पाद्रांवांच्या संख्याच्या नोंदून मिसाचो भर कोसळटा की म्हणलें एक सवाल. एक सामाजीक रीत आजकाल सुरू जाल्या. आतां एक 40-50 वर्सां आदीं आमच्या फिरगेच्या रेस्पेर जाताना बिगार सोडून कोणी नातले. या कोण त्या कुटुंबाचो एक संबंदीक आसा जाल्यार ह्या करतलो. त्या झाडां 6 भेटोवणी नातले म्हणल्यार आमच्या मतीन हाडचें. आतां 6 भेटोवणी जाल्या उपरांत याजाक आमकां मुस्त जाय. आमच्या फोट्यार मुस्त याजक आसल्यार आमच्या कुटुंबाक मुस्त जाणाचो याजकाचो संबंद आसा म्हणटा ही जावं. हांगाच हांगा सगळें तसो ना. थोडे जाण हांगा येवन विसारले आसा. आमकां 2 जाण याजक मेळटी ती आमचें काजार आसा. आमकां कोणें सांगल्याक आमकां इस्लाम एकलो मेळ्ळा आनी एक कुशीन रावन आमकां जायचें. आतां एक याजक आसल्यार संस्कार करूंक जाता. युरोपांत जायत्या फिरगेच्यांनी एकलोत याजक मरनाक एकलोत याजक आनी तांकां आनी एका फिरगेचे वचून फुर्सती ना याजकी नात थंय. आनी एक याजक या 2 याजक सगळे संबंदीक आसा जाता आसतना आमी जायत्या याजकांक आमच्या मोगान आमी आपोवणें दिवयात. आनी जर तर तांकां फुर्सत आसा तांणी येवच्यान कांय आडखळ ना. संभ्रम याजक आसल्यार मात्र न्ही लोक आसल्यार बरोच दिसता. कितलो लोक आसल्यार बरो संभ्रम जालो म्हूण बगता. पूण हातूंत एक 15 याजकांनी मिसाचें बलिदान भेटयलें रेस्पेराच्या रितीन वांटो घेतलो. तशें म्हणटात आसतना त्या रेस्पेराचो फोड या गन सहट जाता म्हणून मिसाच्या बलिदानाचो गन रेस्पेराच्या रिती सुद्दां तितलोच दवरला. पूण सामाजीक रितीन आमी आमगेर मुस्त सैड आयल्यार आमकां थोड्या खुशी. या आमच्या फिरगेचेंत मुस्त याजक घेवन मिसाच्या बलिदानाक अवतारी बुद्धी लावल्यार आमकां खुशी जाता. एक आमचें चिंतप मात. पूण पवित्र सभा ह्या अधिकृत रितीन इतले याजक जायचे म्हणून आमकां कांय जागना. पूण कोणाक खुशी आसा ताणें वेचें आनी कोणाक खुशी ना या आस्पद ना ताणें वेचें त्या संभ्रमांत वांटेली जायचें म्हणून. फाटल्या सादारण एक 2 वर्सां जावन ह्या कोवीड पिडे वरवीं वेगवेगळ्या कारणां लागून लोकांक मिसाक इगर्जी वचूंक जावना. देखून हें म्हण सांगल्यार ऑनलायन मिसां प्रारंभ जाली. आनी ताचे भायर ऑनलायन मिसां प्रारंभ जाल्ल्यांत लोकांनी घरांत पयले आमकां कांय पळोवंक मेळटालें म्हळ्यार इगर्जे गेल्ले बरें जायना. एकल्यान अशें म्हणलें आसा खरें म्हळ्यार आय टेस्टेड दी युकॅरिस्ट फॉर द फर्स्ट टायम आफ्टर लाँग टायम म्हणून कुंगारकान गेल्ल्या वेळार. ताज्या मागीर क्रमेण कांय जालें म्हण जाल्यार एंत बरें म्हणलें चिंतप येयलें आसा 6 जाणांक घरांत सुलाभ जाता बसले कडेन अशें म्हणून. आतां ह्या वरवीं जायते जाणां ती घरांत ऑनलायन मिसां पळयतात. आनी एकल्यान पाद्रांवान अशें म्हणलें आसा केल्या म्हळ्यार तुवें ऑनलायन मीस पळयल्यार इगर्जी वचून कुंगार काणगे नासतना अशें केलें जाल्यार तें संपूर्ण जायना मीस म्हणून. अशें आमकां पळोवंक मेळटा आसतना आनी एका वाटेन असली परिगत काय मुखार वचत जाल्यार इगर्ज आनी लोकांनी बुद्ध जावन येवन मिसां भेटोवची उणी जावची साध्यताय थोडे फावटी दिसता. अशा संदर्भाचेर कशें आमी फाटीं परत ते फावटी येवया की म्हणून इगर्ज आनी लोकांनी मीस भेटोवचें. मिसाचें बलिदान भेटोवंक इगर्ज आनी लोक एकामेकाक पळोवन एकामेकाक जमत दिता चड गरजेचो आनी तें स्वाभावीक रितीन करूंक जाय. पूण
परिस्थिती लागून आम्ही तसे करीचे पडले, पण ही परिस्थिती फाटी नॉर्मल घेत असताना, साधी जात असताना, अडकळलं जाताना आम्ही परत येवची गरज आसा. देखून ऑनलाईन मिसा या मिडियावर मी आता साध आसा, पूण सुमार थोड्या वर्सांनी हें आसा जाल्लें. आतां जर तर मिसाचो कायदो आमकां पाळूंक कस जाता तें जायना, तर इम्पॉसिबल जाल्यार आमकां तो कायदो पाळयचें म्हणना. पूण सो एक कायदो आमकां आसात जाता, कित्याक आयतार सगळ्यांक मिसाचें बलिदान वचचें फस्ट. पूण उदरपुराय वरवीं या पिडे शिडेन म्हाका जायना जाल्यार ते आमकां बांदिना. देखून आतां कोरोनाच्या ह्या परिस्थिती वरवीं आमचे गरजो दामूंक आमकां आज्ञा आदेश आसा, त्या वेळार आमी तें करचे सारकें न्ही. पूण दुसऱ्या रितीन आमकां साथ आसले सगळ्यांनी तरी जायत्यांक ते मिडिया मुखार ऑनलायन मिसा आमी केल्या. आतां ती परिस्थिती जर तर बदलल्या हांव चिंता, चडटा लोक आयलो फाटी, चडटा लोक सहस्थितीक आदल्या परिस्थितीत जायतो लोक आयला. पूण थोडे आकांत आनीक आसा, विशेश जावन भुरग्यांक धाडच्या विशीं आनीक आसा. देखून थोड्या तेंपान तो सारको जातलो म्हणून म्हजो भरवोसो, आनी त्या वेळार हांव चिंता सकट फाटी येतली. पूण आमी ऑनलायनीर मिडियार मिसाचें बलिदान जावन ती खंयचेय आमी कार्यक्रम केले, ते कितले म्हळ्यार तितलेच. ताका एक वैयक्तीक संबंद तातूंत रुपीत जायना. देखून आतां आमी एका आमच्या इश्टीणीक आमी वैयक्तीक रितीन पर्सनल रितीन भेटचें आनी आमच्या व्हिडिओ रितीन भेटचें वेगळो रेकॉर्ड आसा. देखून आमी एकामेका एका निर्दिश्ट फावो त्या जाग्यार इगर्जेंत मिसाचें बलिदान कुटुंब जावन भेटोवचें आसा. म्हाका जायत्यांनी सांगिल्लें आसा आमी ऑनलायनीर मिस आयकना, पूण तें एक इगर्जेंत येवन मुक्तीपणान भेटयल्लें बरी जायना. देखून थोडी मलगडी पर्यंत ती अवकाश करून मिसाच्या बलिदानाक येतात. त्या वेळाय प्राय तितून निर्दिश्ट केल्ले जाल्यार आयिल्ले जायते दाखले आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां क्रिस्तांवांक, कॅथोलिकांक मिसाच्या बलिदाना विणय आयताराच्या विशेश जावन घेवंक आसता. कित्याक आमचो सगळो भावार्थ ह्या मिसाच्या बलिदानार आसा. देखून हांव चिंता खंयच्याय दिसा आमकां आसात जाता त्या वेळार आमी ऑनलायन मिसा वापरचे. आतां युरोपांत हर एक आयतारा एक दोन मिसा सगळ्याक टेलिव्हिजनार आसात. ती कोणा पासत, कोणाक पळय येवंक जायना तांच्या पासत. पूण कोणाक येवंक जाता तांणी ताचो फायदो जोडचो, आनी म्हळ्यार कोणाक पळय येवंक जाता तांणी इगर्जेक येवचें आनी एका कुटुंबा पासून मिसाचें बलिदान घडोवचें. त्या वेळार मात्र आमचें कुटुंब, भावार्थाचें कुटुंब, समुदाय म्हळ्यार चिंता रुपीत जाता आनी ह्या वरवीं आमचें क्रिस्तांव जिवीत फुडें येता. ह्या ऑनलायना विशयांत मिसा विशयांत एक सादर आसा. कारण म्हणचे जाल्यार ऑनलायन मिसा ती करता आसतना लायव्ह स्ट्रिमींग जाता आसतनाच ती ऑनलायनार येता. थोड्यांनी अशें केल्लें आसा, कारण रेकॉर्ड केल्लें आसा मागीर दिवचें प्रिमियर म्हणून. ते समज जाता गे मिसाच्या विशयांत उरलें ती व्हडली मिसाच्या ऑनलायन मिसा विशीं कोरोना केस्त आमचेर येता आसतना आमी कोणी तयार नासलें. देखून कोणें कितें केलां तें बऱ्या मनान केलां म्हणून आमी समजयत, बऱ्या रितीन घाण घेयत. पूण उद्देश बरो आसलो म्हूण चिंता. पूण हर एकल्यानी मिसाचें बलिदान ऑनलायन करची गरज नासली. आतां म्हळ्यार ताका एक गरज आसा, हर एकल्यानी तो कस करचें जाता. दिसचें म्हणटा ह्या एक दोन संस्थांनी तो केल्लो जाल्यार भोव सुलभ जाता आसलें. नाजाल्यार हर एकल्यानी मिसाचें बलिदान करून मागीर थंय हांगागी तेंगी हेंगी मीस आमच्यांत सवाल. कोण थोड्यांक एकाच कुटुंबांत आमी तें मीस पळया पळोवचें न्ही. मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां हाजीर जाता आनी ती गरज आसा. देखून हांव चिंता आतां ही परिरत बदलल्या, नितळल्या. देखून आमी फाटीं विचार की मुखार कितें आमच्या लोकांक मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ आनी तातूंत भक्तीपणान वांटो घेवंक ह्या विशयान आमी चड समजण दिवंक आसा. आमी मिसाचें बलिदान कोंकणींत फाटल्या 40 वर्सां भेटोवन आसा. पूण आनीकय आमच्या लोकांक ह्या विशयान समजवणी गरज आसा
आनी सट जावन भक्तीपणान मांडिल्ली जावंक आमकां माहीत गरज आसा देखून युकारिस्ताचो विशय भोव गूंड सागोरा बरें आनी विशाल देखून ह्या विशयांत आमी चिंतूंक जाय आनी समजण जोडूंक जाय नाजाल्यार सदां आमी करता तें सदांचें जाता आनी तातूंत गुडायेंत आमी वचना तर ह्या वरवीं आत्मीक फायदो आमकां मेळचो उणो म्हूण म्हाका दिसता. मोगाच्यानो पवित्र येवकारिस्त आज ह्या विशयांत जायतो नियाळ आमी केलो. साबार सवालांक आमी जापी जोडचे प्रयत्न केले आनी ह्या विशयाचेर आमकां जायती माहिती आनी आमकां कळीत नासले साबार संगती मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो हांणी आमकां दिले. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगाताच तुमकां जर तर आज आमी नियाळ केल्ल्या ह्या विशयाचेर आनी कांय सवालां आसात म्हूण जाल्यार तुमी दया करून ती सवालां आमकां वॉट्सॅपा मुखांत्र धाडी येता. नंबर आसा 9449821580 आनी तशेंच 9449825580. तुमची सवालां पळोवन उपरांत आमी परत तुमच्या सवालांक जावाबी आमी दितले आनी तुमकां सवालां बरोवन टायप करून धाडूंक जायना जाल्यार पत्राचेर तुमी बरोवन ताजो फोटो काडून आमकां धाडल्यारय जाता या वॉट्सॅपाचेर वॉयस मेसेज मुखांतर धाडल्यारय जाता. तर परत ह्या फावटी आमी मेळया. देव बरें करूं. समट आणि सावाला समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.